गोंयच्यान पंढरपुराक प्रस्थान केल्ले 70 वारकरी मंडळ सुमार 15 दिसाची पायी वारी करून शुक्रारा पंढरपुराक पावले। गोंय तशेंच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि हेर वाठारांतल्यान लाखांनी भाविकांचो भवसागर पंढरपुराक विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर आतुर जाला। आषाढी एकादश ही भक्ती, श्रद्धा आणि समर्पणाचो एक महासुवाळोच। या दिसाक लाखांनी भाविक विठोबाच्या दर्शना खातीर पंढरपुराक वतात। अशें म्हणटात की दैनंदिन जिणेंतल्या अनेक समस्यांचे उपाय आणि निवारण ह्या वारीत सापडटा। अशेंच कांय आमचे गोंयकार जाणटे तशेंच नेणटे लेगीत पायी वारी करीत पंढरपुराक पावले। 70 वारकरी मंडळान कोदाळ 70तल्यान सुरू केल्ली पायी वारी साठरेची दोंगर कपारी, रानामाळा गाठीत पारवाड, गोल्याली, तुडये, आंबेवाडी, चिकलगूड, चिक्कोडी, कागवाड, बोलवाड, भोसे, शेळकेवाडी, सांगोला, खर्डी असे गाव गाठीत निमणे पंढरपुराक पावली। मुखात विठ्ठल नामाचो जयघोष आणि मनी सावळ्या पांडुरंगाचो ध्यास। ताळ, मृदंग आणि नाम संकीर्तन करीत गोयचे हे वारकरी पंढरपुराक पावले। या वारीत 14 वर्सां पिरायेचे ल्हान तशेंच 90 वर्सां पिरायेचे वृद्ध अशा सुमार 150 भाविकांचो आस्पाव आसा। 6 जुलयाक पंढरपुरात जावपी आषाढी एकादशीच्या पावन सुवाळ्याचे हे वारकरी साक्षीदार जातले। बोला पुंडलिक जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, जय महाराज की जय, सातेरे के बाई भूमिका माता की जय, ज्ञानदेवा ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।